नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या ब्रॉडकास्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार. हें ब्रॉडकास्ट घेवन आमी आयल्यात तुमचे म्हऱ्यान एका म्हत्वाच्या गजाली खातीर. हेल्थ डिपार्टमेंटान आज मेजर गजाली चेंज केल्यात, मेजर SOPs चेंज केल्यात. टेस्टिंग प्रोटोकॉल चेंज केला, हॉस्पिटलायझेशन प्रोटोकॉल चेंज केला आणि देर हॅज बीन सम मेजर डिसिजन्स इन्क्लुडींग सिम्टोमॅटीक पेशंट्स खंय आसतले, असिम्टोमॅटीक पेशंट्स खंय आसतले. ह्या सगळ्या गजालींचेर हेल्थ डिपार्टमेंटान डिसिजन घेतलां ऑन अ डे वेन व्हेरी क्लियरली वास्को मांगूर हिलाच्या भायर केस मेळ्ळ्या. गोंयांत बाकीच्याय कडेन केसी मेळ्ळ्यात जांचो संबंद मांगूर हिला कडेन आशिल्लो. आनी ह्या फाटभुंयेचेर सरकारान एक गजाल लक्षांत आयल्या की आतां केसींचो ओग सोंपचो ना. द नंबर वील कीप ऑन इन्क्रिजींग. आनीक आमचें एक कोवीड हॉस्पिटल जें आसा तें जर सारकें यूज करतले जाल्यार जे असिम्टोमॅटीक आसात वीच कॉन्स्टिट्यूट्स मोर दॅन 90% ऑफ पेशंट्स वीच इज गूड, जाल्यार ते असिम्टोमॅटीक पेशंट्स हाडून कोवीड हॉस्पिटलाक दवरून व्हडलोसो फायदो ना. मात तांचे खातीर वेगळी वेवस्था जावपा जाय. ह्या सगळ्या गजालींचेर मेजर निर्णय आज जाल्यात. आमचे रिपोर्टर आमकां जॉयन जाल्यात. चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार, सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी, मडगांव सावन सावियो डायस, वास्को सावन विक्रम आनी आमकां फोंडे सावन विवेकूय जॉयन जातलो. आनी थंय आज देवस्थानांची मिटींग जाली. थंय देवस्थानांनी मेजर डिसिजन घेतला, चर्चींनी मेजर डिसिजन घेतल्यात की सरकारान जरी ओपन कर म्हळें तरी आमी ओपन करचे नात म्हणून. मस्जिदींनी मेजर डिसिजन्स घेतल्यात. सो ऑल दीस अपडेट ऑफ दीस मेगा संडे वी आर गोईंग टू कवर. हांव सुरवात करता महेशा कडच्यान. आमी आत्तां हेल्थ सेक्रेटरीची प्रेस कॉन्फरन्स पयली. महेश वॉज अटेंडींग दॅट प्रेस कॉन्फरन्स. वील टेक मेजर अपडेट्स फ्रॉम महेश एंड देन वील मूव फॉरवर्ड. महेश, किती जालें प्रेस कॉन्फरन्सा भितर? आय थिंक some major decisions apart from what I have said. Go ahead one by one, then we'll discuss them. प्रमोद, पहिली म्हणजे आयची मिटींग आशिल्ली सीएमाच्या बंगल्यार आल्तीन. तातूंत हेल्थ सेक्रेटरी, स्टेट एपिडेमॉलॉजिस्ट, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी आणि सीएम आणि सगळ्यांनी मिटींग घेतली आणि कोविडाच्या सिच्युएशनाचेर तांच्यांनी डिस्कशन केलें. मागीर आतां हेल्थ सेक्रेटरीची प्रेस कॉन्फरन्स जाली. एक्चुअली आयच्या हेल्थ प्रेस कॉन्फरन्साक फर्स्ट टायम स्टेट एपिडेमॉलॉजिस्ट आणि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस प्लस टुरिझम हे सगळे जाण आशिल्ले. आणि आमकां अशें कळ्ळां की 33 केसीस तांच्यांनी सांगला ते कन्फर्म आसा. आयज मेळ्ळा ते 33 केसीस कन्फर्म. आणि काल आमी पळयलें की 71 केसीस कन्फर्म. फक्त तांच्यांनी फिगर दिवना मंगोर हिलांतले कितले. मंगोर हिलाच्या भायर आनी एक केस मेळ्ळा, ते शांतीनगर वास्को म्हणटा. पूण ती कितें ट्रान्समिशन, कितें मंगोर हिलांतलो ट्रान्समिशन ते अजून तांच्यांनी सांगलेलें ना. दुसरें म्हणजे आनी एक मेजर डिसिजन आमी पळयला की तेंच्यांनी आज अशें सांगलां की तेंच्यांनी कोवीड केअर सेंटर म्हणून एक स्टार्ट करपाचें थारायलां. ते म्हणजे शिरोडा ते सायडीन ते स्टार्ट करतले. शिरोडा कामाक्षी ते सायडीन. कोवीड केअर सेंटरान फक्त जे पेशंटांक कांयच सिम्टम्स ना आनी जेंकां मायल्ड सिम्टम्स आहा पळय तांकांच ते थंय एडमीट करतले. जे कोण मेजर सिम्टमॅटीक पेशंट आहा, जेंकां खूब जोर येता जावं आनी कितें बाकीचे सिम्टम्स दिसता कोविडाक आसूंक जाय ते, तांकां सगळ्यांक कोवीड हॉस्पिटलांनी एडमीट करतले. आता एज पर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस ओन्ली 5% म्हणटात ते जेंकां सिम्टम्स आसात. आणि बाकीचे जितले केसीस आहात 95% केसीस आहात जेंकां असिम्टमॅटीक तांकां कांयच सिम्टम्स ना. सेकंड थिंग, आमी जेन्ना तांकां विचारलें की तुमचे कितले हेल्थ वर्कर अफेक्टेड जाला, म्हणजे कितले कोवीड पॉझिटिव्ह जाले, जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें की 8 हेल्थ वर्कर ते पॉझिटिव्ह जाल्यात जे मंगोर हिलार काम करताले. म्हणजे जेन्ना डेंगू जावं आनी कितें मलेरिया जावं ते फॉगिंग बीन करतात आनी कितें तेन्ना ते कॉन्टेक्टान आयले आनी ते तेन्ना पॉझिटिव्ह म्हणजे त्या रिते पॉझिटिव्ह मेळ्ळात. सेकंड थिंग, हेच हेल्थ वर्कर काय म्हणजे 70 भागान पावले आनी कितें, सो तांचें बीन टेस्टिंग चालू आसा. सेकंड थिंग, तांचे आनी एक खबर सांगले की तांच्यांनी की दे आर व्हेंटिलेटर. तांच्यांनी आयज म्हणजे आमकां विशेष राणे जेन्ना आमकां हेल्थ मिनिस्टर म्हळ्यार तेणी सांगलें की दोन दिसां भितर 100 व्हेंटिलेटर गोंयांत पावपाची शक्यताय आसा. सध्या गोंया कडेन 50 ते 60 व्हेंटिलेटर आसात. पूण व्हेंटिलेटरांचो व्हडलोसो भंय दिसना, कित्याक अजून मेरेन तरी अशी एकूय सिरियस केस ना की जाका व्हेंटिलेटरार दवरचो पडला. आणि कलंगूटची लेडी जिची एज चड आसा, ऑलमोस्ट मोर दॅन 70 इयर्स ओल्ड लेडी आहा ती. ती मातशी सिम्टमॅटीक पेशंट.
आणि जेन्ना तिका तरी अजून व्हेंटिलेटर लावंक ना, सो तिचे सुद्दां कंडिशन एकदम स्टेबल आसा, ती बरी आसा. खुबशे रुमर्स येता गोंया भितर की ती हें जाल्या म्हणून एक्सपायर जाल्या आनी कितें. सो लोकांनी ते रुमर्स बिलीव करचे न्ही. आनी एक खबर तेंच्यांनी सांगल्या ती अशी की आमी तेंकां विचारलें की फाल्यांच्यान अनलॉक जावपाचें आसा. सो तुमी आयज जे येवन जे लोकांक अपील करतात की डोंट वरी अबाउट द व्हायरस. म्हणजे आज ज्या तरेन डॉक्टर डिसान अपील केलें की लोकांनी व्हायरसाक भिवपाचें न्ही. व्हायरस तो असोच म्हणजे लायक अदर डिसीज ऑल्सो ओन्ली दोज हू आर हाय रिस्क पेशंट म्हणटा जे प्रेग्नंट वुमन आसता, एल्डर पीपल, चिल्ड्रन आनी तांकां डायबिटीज आसता चड. त्या लोकांनी मातशी भिवपाची गरज आहा आनी तेंच्यांनी केअर घेवपाची. सो आमी जेन्ना तांकां क्वेश्चन केलो की हे अपील तुमी पयलीं कित्याक करूना? सो ते कितें म्हणटा आमी पयलींच्यान अपील करताले. पण आमी जर पयलींच्यान पळयताले आमकां सदांच आमकां सांगलां की घरा भायर सरूं नाका, दादा इतली केअर घेया, हेका टच करनाका, तेका टच करनाका. पण अजून गव्हर्नमेंटाचें इंटेन्शन कळना की गव्हर्नमेंटाचें इंटेन्शन जर फाल्यांच्यान जर अनलॉक जर स्टार्ट करता, जर तूं मॉल स्टार्ट करता, रेस्टॉरंट स्टार्ट करता, तेच्या खातीर अजून तेंच्यांनी एसओपी कितें ती फायनल करूंक ना. तेंकां आमी विचारलें फाल्यांच्यान कशें कितें आसतलें म्हणजे 50% लोक भायर सरप, म्हणजे 50% मॉल स्टाफ घेवन स्टार्ट करप जावं आनी कितें तें अजून तेंचेर थारोवंक ना. सो ते फाल्यांच्यान तें मागीर कळटा म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. इवन एफडीए गोइंग टू इश्यू सम गायडलायन्स. आनी एक गोश्ट बरी कळ्ळ्या की रिलिजियस प्लेसीस जेंच्यांनी आपूण स्वता फुडें येवन सांगलें की दे आर नॉट गोइंग टू ओपन, दे वील गोइंग टू शट डावन टील 30th. पूण एके वाटेन पळयता की आमी रिलिजियस प्लेसीस बंद दवरपाचे डिसिजन जाता आनी दुसऱ्या वाटेन पळयता की आमी मॉल्स आनी रेस्टॉरंट जी व्हडली कितें आसा चालू, ती फाल्यांच्यान ओपन करपाचो एक गव्हर्नमेंटाचो ट्राय चालू आसा. पूण अजून फायनल डिसिजन एसओपी बीन जावंक ना. सो हांव हाचेर आनी व्हडलेशें कांय सांगूंक शकना. समज महेश वील कम बॅक टू यू. हांव विक्रमा मरे वता. आय विल गो टू विक्रम, कारण विक्रम वास्को आसा. वास्को सावन मेजर घडामोडी सद्याक जावपाक लागल्यात. मांगूर हिलाच्या भायर आज केस मेळ्ळी. विक्रम, कितें आहा ऑन ग्राउंड सिच्युएशन आनीक वॉट आर यू हियरींग? सर आयज आतां एक थोडे वेळ पयलीं शांतीनगर म्हणटा त्या वाठारान एक पॉझिटिव्ह केस मेळ्ळ्या आनी इट इज ही हॅज गॉट नो ट्रॅव्हल हिस्ट्री एज सच, पूण तो प्रोबेबली वॉज इन टच विथ सम पीपल हू वर प्रोबेबली पॉझिटिव्ह इन मांगूर. सो आतां जेन्ना ते एरियान मेळ्ळा थंय आतां कितें केलें, तेजे कावन्सिलरान आसा ताणें इमिजिएटली पुलिसांक सांगून ही गॉट द एरिया बॅरिकेडेड आनी थंयच्या लोकांक तेंच्या सगळ्या वाड्या वयल्या तांच्यांनी सांगून आयलें की बाबा अमके जाग्यार अशें पॉझिटिव्ह केस मेळ्ळेली आहा. सो तुमी चडशे घरांतल्यान भायर सरपाक जायना, जावं कितें अवेरनस आसा म्हणजे वॉट दे हॅव टू डू नाव. सगळे एरिया तांचे 3 एंट्री एक्झिट पॉयंट आसा, ते एक्झिट एंट्री पॉयंट सगळे तांच्यांनी बॅरिकेड करून दवरले आसा. ते जे फॅमिली आसा तांकां तांच्यांनी सांगलें सद्याक तुमी होम क्वॉरंटायनान रावा आनी तांचे जे कितें एसेन्शियल तांकां जे जेवण खाण लागतलें ताची सुद्दां अरेंजमेंट केल्ली आहा. व्हॉलंटियर एक रेडी केल्लो आहा तांकां जेवण खाण दिवपाक. सद्याक ही जेन्ना केस आता मांगरांतल्यान हळू भायर वचपाक लागल्या, म्हणजे इट इज गोइंग टू द नेबरिंग, म्हणजे जे कोण पयलीं एखादी मेळ्ळेले आसतले सो ताका लागून ती केस थंय पावल्या. सो आतां एक म्हणून भंय पडला की एक तर आतां गव्हर्नमेंट डिक्लेअर करता की मोस्ट ऑफ देम आर असिम्टोमॅटीक. सेकंड इज दॅट केस दुसरे कडेन मेळपाक लागले. थर्ड इज दॅट लोक आतां लोकांचें अशें म्हणणें आसा की जो भुरगो म्हणजे एज पर सोर्सीस फ्रॉम द वाड्यावयले जे लोक सांगता ते हिशोबान त्या भुरग्याक दिसता 1-2 दिसांनी जोर येतालो. सो अशी एक डिमांड येवपाक लागला की लोकांनी कांय लिपोवचें न्ही. म्हणजे कोणाकूय समज जोर येता, कोणाकूय जरी डावट येता जावं कोणाकूय दिसता अशें, दे शूड नॉट हायड दिस फॅक्ट, बिकॉज इट इज बेटर टू चॅक फर्स्ट बिफोर यू स्टार्ट विथ म्हणजे कन्फर्मेशन येवचे म्हणून तूं रावप न्ही. कितें जाता जाल्यार इमिजिएटली तुमी पळोवपाचें. अशी आतां सद्याक वास्कोन बोवाळ चल्लो आहा. दुसरें म्हणटा तें सद्याक आतां आयज कितें जालां, वास्कोन एक पार्शल लॉकडावन कसो इनिशिएट जाल्लो आसा वेगळ्या वेगळ्या जाग्यार. म्हणजे एंट्री एक्झिट पॉयंट जे आसा वास्कोन पुलीस स्टेशना कडेन, बायणा, सड्यार, चिखले, सो मेजर पॉयंट जे आसा थंय आतां परते बॅरिकेड घाल्ले आसा. गोवा शिपयार्डा कडेन आनी ट्रॅफिक इज बींग रेग्युलेटेड. सो इट इज नॉट लायक अ फूल लॉकडावन बट अ पार्शल लॉकडावन. म्हणजे ट्रॅफिक मुवमेंट जे हेवी फ्लो वास्कोन येताले, जावं आतां पयलीं जे दिसा पयलीं जेन्ना लॉकडावन आशिल्लें तेन्ना पुलीस यूज टू इन्क्वायर तूं कित्याक भायर सरला, वॉट इज युअर रिजन. सो अशें हळू तें आतां चालू जावपाक लागलें. मार्केटां आयज चड गर्दी नाशिल्ली, म्हणजे इवन दो मार्केट हॅड अनाउन्स की आयज बंद जावपाचें, व्हडली कांय गर्दी ना, चडशे लोक येवंक ना सुद्दां भायर. आनी लोकांचे मनान भंय पडला. वॉलंटरीली मार्केट जरी बंद जाता तरी आसतना लोक भायर सरना. कडेन जे एडिक्वेट सामान जे जाय आशिल्लें ते सगळें तांचे कडेन आसा. आनी लोकांच्या मनान आतां सद्याक एक भंय आसा की आतां फुडें कितें. म्हणजे आतां लॉकडावन जायना आमकां कळ्ळां, केस्यो वाडीत आमकां कळ्ळां आनी लोक आतां थोडे भिवपाकूय लागले. आतां इट इज नॉट ओन्ली इन मांगूर, इट इज कम टू शांतीनगर. सो वी डू नॉट नो वेर अदर केसीस कूड बी फाउंड. सेकंडली म्हणटा ते जायत्या लोकांचो एक अशें बोवाळ आसा वास्कोन सद्याक
की मांगूर जे एरियांतले लोक आसा ते खंय परते परते दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार दिश्टी पडटा. हाव दे आर मॅनेजिंग टू कम, what ways they are using, which shortcuts they are using is still not unclear. पण आमकां फोन केला की मांगरातले लोक वेगळे वेगळे वाठारांत जशे बायणा जाले, सड्यार जाले, वास्को मेन मार्केटा कडेन, खारेवाड्याचेर सगळे कडेन थोडे लोक आतां फोन करपाक लागले की आमकां आतां मांगरातले लोक दिश्टी पडपाक लागले भायर. हाव दे आर मॅनेजिंग इट इज नॉट क्लियर, वेदर दे आर एक्चुअली मॅनेजिंग आउट दॅट इज ऑल्सो नॉट क्लियर. पूण मांगूर म्हणटा ती आतां एक सद्याक पयलीं कितें आसा गोंयान वास्कोचे लोक म्हणटकच तांकां पयलीं भंय दिसता. आतां वास्कोन भितर मांगूर म्हणटकच लोकांक भंय दिसपाक लागला. दिस इज द प्रेझेंट सिच्युएशन हियर. विक्रम, आय विल कम बॅक टू यू. हांव लौकिकाक घेता. ताचे पयलीं लौकिका मरे वच्चे पयलीं महेश वन क्वेश्चन, व्हरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, की मांगोर हिलाचेर तुगेलो टेस्टिंग शुक्रारा सावन स्टॉप जाल्लें आनी आज मेरेन तें टेस्टिंग सुरू जालें ना. वॉट इज गव्हर्मेंट सेयींग अबाउट इट? कारण ज्या गजालीक तुमी कंटेनमेंट झोन म्हणटात थंयच 3 दीस जाले टेस्टिंग बंद आसा, अजून स्टार्ट जायना. सो वॉट इज द स्ट्रॅटजी? आनी स्ट्रॅटजी आसा काय कितें? प्रमोद, आमी तांकां सेम क्वेश्चन केला आयज. तेंच्यांनी कितें सांगलें की एकूच दीस टेस्टिंग बंद जाल्लें म्हणून. मागीर खंय ते ओपीडी स्टार्ट केला आनी टेस्टिंग चालू आहा म्हणून. पूण एक्झॅक्ट कितले सॅम्पल्स, कितले नंबर ते अजून सांगनात ते. आनी तांकां आमी विचारलें की एसओपी तुमी चेंज करपाचें आशिल्लें. सो ती बीन ते अजून सांगनात कितें एसओपी थारायला आनी कितें ती. एक्झॅक्टली क्लियरिटी अजून येना की मांगोर हिलान सद्या कितें चल्लां तें, म्हणजे फ्रॉम गव्हर्मेंट सायड. पूण दे आर सेयींग दॅट दे आर गोइंग टू टेस्ट, इतलें सांगतात ते. पण कितें देर इज नो क्लॅरिटी एज फार एज एक गजाल हांवें म्हाका हेल्थ सेक्रेटरीच्या प्रेस कॉन्फरन्साक आयकल्ली ती म्हळ्यार इवन मांगोर हिला भितर जांकां सिमटम्स दिसतात तांकांच चॅक करतले म्हणून. इज देर अ डिसिजन रिगार्डींग दॅट? सद्यान जे इतलेंच थारलां की जे कोण प्रेग्नंट जावं, जे कोण जाणटे आनी जे कोण पेशंट वीथ डायबिटीक आनी भुरगे आहात तांकां पयलीं टेस्ट करतले आनी मागीर बाकीच्यांक. कित्याक मोस्ट ऑफ द केसीस आर ऑल सिम्टमॅटीक म्हणटात ते. सो त्या खातीर तांच्यांनी हे डिसिजन घेतला की तांकां पयलीं टेस्ट करपाचें. पूण आनी एक खबर आमकां अशी कळ्ळ्या की हेल्थ ऑफिसर 8 जाण जेन्ना टेस्टेड पॉझिटिव्ह जाले, आतां मांगोर हिलार ऑफिसर म्हणजे जे हेल्थ वर्कर आहा ते वचोन कितलेशे म्हणजे दे आर रिलक्टंट टू गो देयर. पूण कन्फर्मेशन गव्हर्मेंटा सायडीन येना. जेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक एक क्वेश्चन केलें, इवन आमी आज हेल्थ मिनिस्टराक क्वेश्चन केल्लो की आर दे म्हणजे तांकां वचपाची थंय दे आर नॉट स्पेसिफीक. ते अशेंच म्हणटा की ना ना ते वर्कर वतले, ते काम करतले तशें. पूण सद्या 8 वर्कर जेन्ना पॉझिटिव्ह आयले थंयच्यान हेल्थ वर्कर फायनली चडशे हेल्थ वर्कर जे फॅमिली मॅन आसा आनी कितें, सो ते खंय तरी अशें वचपाक तितले रेडी ना. पूण गव्हर्मेंटाक फायनली तांकां टेस्ट करचीच पडटली. सो कशें ना कशें तरी हेल्थ वर्करांक धाडचेच पडटलें. सो मे बी ते त्या खातीर ते रावले आसतले. पूण अजून क्लॅरिटी म्हणटात ती तशी अजून येना. थँक्स महेश, वील कम बॅक टू यू. म्हाका एक इम्पॉर्टंट गजाल जी हांव लौकिका म्हऱ्या वता. लौकीक, वॉट इज दी स्ट्रॅटजी नाव? म्हळ्यार आतां दीस वता तशें म्हाका दिसता प्रत्येक मनशाक अजाप जावपाक लागला. आमचें टेस्टींग वाडपाक जाय आशिल्लें बिकॉज देर आर मोर केसीस. आयची डिसिजन जर पळयलें जाल्यार ओन्ली दोज हू आर सिम्टोमॅटीक, ओन्ली दोज हू आर वल्नरेबल तांचेच पयलीं टेस्टींग जातलें अशें म्हणटात. कोवीड हॉस्पिटलाच्या बाबतींत असिम्टोमॅटीक आसा तांकां दुसरे कडेन शिफ्ट करपाचें ठरयलां. सो वॉट इज दी स्ट्रॅटजी? मॉल्स ओपन जातले, मार्केट्स ओपन जातलीं, टेम्पल्सांनी बी थँकफुली टेम्पल, चर्ची, मशिदींनी निर्णय घेतला की ते ओपन जावचे ना. सो वॉट इज द स्ट्रॅटजी एट अ गव्हर्मेंट लेवल? बिकॉज नंबर एक सांगता, गव्हर्मेंटाचो रिस्पॉन्स दुसरेंच सांगता, ग्रावंड रियलिटी एक आसा, स्ट्रॅटजी वेगळीच आसा. वॉट आर यू हियरींग? आयज जे नवीन आयकोपाक मेळ्ळें, प्रमोद आयकता न्हू? हय, गो हेड. आयज जे नवीन आयकोपाक मेळ्ळें, जे फाटले 3 म्हयने आमी जे गव्हर्मेंटा कडल्यानूच सांगताले लोकांक की घरान रावा, हो डेंजर, हेका हो व्हायरस डेंजर आहा, हेका वखद ना आनी तो जाल्यार खूब प्रॉब्लेम जातले, फॅमिलीक त्रास, हे सगळे आयकताले. आयज एकदम तेंच्यांनी सगळें ओपन करून उडयलां. आयज डॉक्टर जुजेट डिसा जे हेल्थ डायरेक्टर आहा गोंयचे, तेणी सांगलें की हो कोवीड-19 आहा तो इज जस्ट अनदर फ्लू. म्हणजे जसं आमकां पावसा दिसांनी व्हायरल फिवर येता, व्हायरल थंडी जाता, त्याच प्रकारचो एक हो एक व्हायरल डिजीज. आनी कांय भिवपाची गरज ना, थोडे प्रिकॉशन्स घेवंक जाय. आनी गोंयच्यो केसीचे एग्जांपल दिता आसतना तेणी आमी 100% क्युअर रेट आहा म्हणटा केला. हे सांगून तेणी आतां कितें साध्य केलें म्हाका कळना की फाल्यांच्यान मॉल ओपन करतले, फाल्यांच्यान रेस्टॉरंट ओपन करतले एज पर MHA गायडलायन. तेजे SOP आतां आमकां रोखडेच मेळटले, कित्याक 144 सेक्शन जे गोंयान लागू आहा तितून
हे SOP आमकां मेळटा. सो कलेक्टर बोथ नॉर्थ एंड साउथ गोवा कलेक्टर जेन्ना SOP इन रिटर्न फॉर्मेटान आमकां पावतले तेन्ना आमकां कळटलें बाबा कितें रिस्ट्रिक्शन्स घातल्या ते. पण जेन्ना रेस्टॉरंट्स ओपन करता, मॉल्स ओपन करता आनी रिलिजियस प्लेसीस ओपन करपाकू मुभा दिल्या. आतां शाण्या गोंयकारांनी आमी म्हणजे रिलिजियस आमचे हे आहात, तेंच्यांनी स्वता ठरयलां की आमी ओपन करचे ना, टेम्पल ओपन करचे ना, चर्चीस ओपन करचे ना, पूण गव्हर्नमेंटा वटेच्यान ओपन करपाक मुभा आहा. सो ह्यो सगल्यो गजाली ओपन करतात तेन्नाच सांगप की तुमी कांय भिवपाची गरज ना. म्हणजे तुमी तें कितें साध्य करपाक सोदता गव्हर्नमेंट म्हाका कळना, की म्हणजे फाल्यांच्यान 8 जुनाच्यान सगळे अशें आसतलें, लोकांनी जर सिरियसली घेतलें की बाबा तुमी भिवपाची गरज ना म्हणून, आनी तो व्हायरस तुमचें कांयच बिगाडूंक शकना म्हणून, जाल्यार फाल्यां आमकां रस्त्याचेर एक वेगळें चित्र दिसपाक शकता, की पयलीं भशेन म्हणजे प्री मार्च जें सिच्युएशन गोंयान आसलें तें दिसपाक शकता. प्रमोद. या बट लौकीक हें कितें स्ट्रेटजी कितें की गव्हर्मेंटा कडेन कितें क्लॅरिटी आसा काय क्लॅरिटी ना? आयची जर प्रेस कॉन्फरन्स पळयत जाल्यार आमी हें करपाक सोदता, तेंच्यांनी फक्त सिम्टोमॅटीक जेंकां सिम्टम्स आहा, टेस्टिंगाक सुद्दां तेंच्यांनी जेंकां सिम्टम्स आहा तेंच्यांनी फुडें येवचें असो एक हें घेतलां. इवन तेंचे मांगूर हिल जे कॉर्डन केल्ल्या थंयच्यो तेंच्यो टेस्टिंग आतां जायना. लास्ट पयलीं तेंचे 250 मागीर 350 आनी मागीर 400 सॅम्पल्स घेतले. तेजे उपरांत कितले घेतले हेजो अजून डेटा ना. आयज सेक्रेटरी म्हणपा लागली आमी ओपन केल्ले खंयचे स्पोर्ट्स क्लबाचे हें आहा थंय तेंच्यांनी तेंचे सेंटर्स ओपन दवरलेली. थंय लोक टेम्परेचर पळोवपा येताले, थोडे बेश्टे आनी कसले इश्यूज घेवन येताले अशें म्हूण सांगता. पण नंबर ऑफ सॅम्पल्स आयज कितली कलेक्ट केली हें तेंच्यांनी डिक्लेअर केल्लें ना. 2000 लोक त्या कॉर्डन केल्ल्या एरियेन भितर रावता, पण 2000 लोकांची टेस्टिंग जाल्लें ना. दुसरे वटेच्यान तेंच्यांनी शिरोडा प्रायमरी हेल्थ सेंटर जें आहा तेका ते कोवीड केअर सेंटर म्हणजे जंय जे पेशंटाक सिम्टम्स ना तांकां दवरतले म्हणून सांगलां. आनी ते सुरू करपाच्या ही वेळ तेंचेर येयली कारण तेंचे जे कोवीड हॉस्पिटल मडगांव आहा तेजी कॅपेसिटी 220 बेडीची. आनी आतांचे जर पेशंट पयले, आयचे 33 पेशंट घेतले जाल्यार आतांचे पेशंट जाता पेशंट टोटल जातले 235 एक्टीव पेशंट. म्हणजे वयल्या पेशंटाक 220 वयल्या पेशंटाक ते बेडीच आसच्यो ना, वा तांकां बेडी एडजस्ट करून घालच्यो पडटल्यो. सोशल डिस्टन्सिंगाची वाट लावन थंय तांकां भितर वार्डांनी घालचें पडटलें. जे डिस्टन्स ते हरशीं मेंटेन करता ते करपाक मेळचें. सो तेंच्यांनी हे शिरोडेचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर घेतलें. दुसरे फुडें डॉक्टरान सांगलें की 5% केसींनीच गोंयान जाल्यार 5% केसींनीच सिम्टम्स सापडटा, बाकीच्यांक कसलेच सिम्टम आसना. आनी सिम्टम नाशिल्ल्या लोकांक जर ते शिफ्ट करपाक सोदता जाल्यार 223 सुमार पेशंट आतां एक्टीव आहा, जे कोवीड पॉझिटिव्ह आहा आनी एक्टीव केसीस आहा, पण तांकां सिम्टम्स ना. अशे 223 पेशंट आहा. आतां तांकां कशें आनी शिरोडेची कॅपेसिटी पळयत जाल्यार शिरोडेची कॅपेसिटी तेंच्यांनी सांगल्या फक्त 60 बेड. म्हणजे तांकां जर सेपरेशन करपाक जाय कोवीड हॉस्पिटलांतल्यान अनसिम्टोमॅटीक पेशंटाचें जाल्यार तांकां ही केअर सेंटरां वाडोवची पडटलीं आनी फक्त पेशंट सिम्टोमॅटीक आहा तांकांच ESI हॉस्पिटलांत दवरचें पडटलें. आतां तेंची स्ट्रॅटजी पळयत जाल्यार म्हाका अजून कांयच कळना. दुसरे फाल्यां अनलॉकिंग करता आसतना कितें कितें SOPs ते स्वताचे फॉलो करतले ते क्लियर ना. म्हणजे ते 144 ऑर्डरची जे अपडेट करून दितले तेजेर आमकां कळटलें की कितें कितें तेंच्यांनी फुडली स्ट्रॅटजी ठरयल्या ती. पण हेज्या बाबतीन कोविडाच्या बाबतीन ते आतां इतले लायट वचपाक लागल्या की तेंच्यांनी लोकांक क्लियर कट सांगलां तुमी भिवपाची गरज ना म्हणून. ओके, थँक्स अ लॉट लौकीक. या आय विल कम बॅक टू यू. इंटरेस्टिंग गजाल आसा. आमचे बरोबर वास्कोसान 2 गेस्ट जॉईन जाल्यात. आमचे मेन म्हळ्यार यतीन कामुर्लेकार, ज्या वॉर्डाक शांतीनगरचे आज कोवीड पेशंट मेळ्ळा थंयचे कावन्सिलर जॉईन जाल्यात ह्या लायव्ह ब्रॉडकास्टा भितर. यतीन बाब, वेलकम टू द शो. म्हाका पयली गजाल सांगात, थंय ग्रावंडाचेर सद्याक कितें सिच्युएशन आसा आनी तुमकां जे कितें रिपोर्ट मेळटात सद्या? या फर्स्ट थिंग म्हटल्यार ऑन ग्राउंड परिस्थिती कितें आसा? ऑन ग्राउंड परिस्थिती हांव तुमकां आमचे मंगूर एरियांतली तुमकां सांगता. कित्याक फ्रॉम डे वनच्यान आमी ऑपरेशन आमी ओवरसी करता. आमी सगळे आमचे वास्कोचे आमदार श्री कार्लोस आल्मेदा त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कंटिन्युअसली चेअरपर्सन आमचो थंयचो लोकल काउन्सिलर फेडरिक एनरिक्स आनी आमचे बाकीचे आमी हे सगळे फुल स्टार्टिंग फ्रॉम डे वनच्यान आमी हे ओवरसी केल्ले आसा. इनिशियली मातशे 2 दीस त्रास जाले, त्याच्या बद्दल डाऊट ना. पण आता खंय तरी कालच्यान फ्री एसेन्शियल कमोडिटीज जे डिस्ट्रीब्यूट जावपाक लागला, तितून मातशे लोकांक मातशी तेजी खूब हेल्प जाल्ली आसा.
त्याच भाशेन एम्ब्युलन्स पावोंक ना पयर म्हणून थंयसर खूब टेन्स मोमेंट्स जालेले, किओस जाल्लो. सो थंयसर आतां आमचे वास्कोच्या आमदारान कलेक्टराक रिक्वेस्ट करून तेंच्यांनी केडीसीची एक बस तेंच्यांनी थंय अरेंज करून दवरला, जेणे करून जनरल जी कंप्लेंट्स आसता लोकांची, म्हणल्यार जोर, डायबिटीस, प्रेशर तसले, सो तसले जे केसीस आहात तांकां ते कदंबा बसीन विथ पुलीस एस्कॉर्ट चिकालीम कॉटेजन हॉस्पिटलान व्हरून तांकां आमी ट्रिटमेंट दिवन मेडिकल चेकअप करून तांकां आमी परत धाडटा. एट द सेम टायम थंयसर आमचे आमदारान रिक्वेस्ट केला तांकां ओपीडी सर्व्हिस दिवपाक. कितें आसा की लोकांक समज बारीक जनरल कितें कंप्लेंट आसा जाल्यार तांकां हॉस्पिटलान वचोंक मेळना आसलेले, कंटेनमेंट एरियन आसल्या कारणान. सो आतां तांकां आमी थंयसर ओपीडी दवरला, 2 जाग्याचेर ओपीडी दवरला. सो दोनूय जाग्याचेर काल आनी आयच्यान ओपीडी सुरू जाली. डॉक्टर्स येता, दे आर डुईंग एन एक्सलंट जॉब. थँक्स टू डॉक्टर बोरकर, आमचो हेल्थ ऑफिसर. आणि तेंच्यांनी दिसाक 3 वरां ते आपलो टायम ओपीडीक दिता, 1.5 hour each at each place. ओके, आय कम बॅक टू अनेक गेस्ट जॉईन जाल्यात. नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत जॉईन जाल्यात. नंदादीप बाब, म्हजो आवाज आयकूंक येता तुमकां? हय, येता येता. या एक म्हाका एकूच गजाल आज जाणून घेवपाक की वास्को तुमचे ऑनेस्ट ग्राउंड असेसमेंट कितें करपाची गरज आसा आनी तें सरकार करता काय कितें, नंबर 1. नंबर 2, मांगराचेर जे फाटले 2-3 दीस टेस्टिंग स्टॉप जाल्लें, त्या टेस्टिंगाची आज ग्राउंड रियलिटी कितें आसा? एक्चुअली जेन्ना आमचो ऑनरेबल सीएम वास्कोन विजीट केली आणि म्युनिसिपालिटी वॉटरांत तेणी मिटींग घेतली आणि आमी सगळे कावन्सिलरांनी तशेंच आमदारान रिक्वेस्ट केली की लॉकडावन आसचें म्हणून. तेणी आमकां सांगलें की लॉकडावन हें जातलें, पूण वास्कोन मंगूर हिला भायर केसीस सपोज पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यार आमी अवश्य लॉकडावन करचें अशें तेणी आमकां आश्वासन दिल्लें. तशेंच हांव सांगूंक सोदता की आतां केसीस डिटेक्ट जाल्ल्यो आसा वास्कोन. इवन मंगूर आमच्या मंगरुला भायर शांतीनगर, न्यू वाड्या, उरुल्या, बायणा असल्या वाठारांत हे आमचे बारीक बारीकशे वॉर्ड आसात सगळे कडेन आनी ते सगळ्याक डिटेक्ट जाल्लेले आसा. हांव अजून रिक्वेस्ट करूंक सोदता की चीफ मिनिस्टराक आनी एडमिनिस्ट्रेशनाक की लॉकडावन करपाची गरज आसा. तशेंच वास्कोकारांनी ऑलरेडी लॉकडावन केलेलें आसा. इवन सिटीन, इवन बस स्टँड जो म्हाका वॉर्ड लागता थंयसर म्हाका आयज खूबशीं शॉपां बंद आसा. तशेंच लोक स्वताहून लॉकडावन करतात. हांव रिक्वेस्ट करता की सपोज एडमिनिस्ट्रेशनान आमच्या समज एक आमकां साथ दिलोलो जाल्यार खंय तरी ह्या महामारीक आमी स्टॉप करूंक शकता. लोक खंयच्या खंय भोंवता, लोक जे पर्यंत लॉकडावन हे येयना गव्हर्मेंटा कडल्यान ते पर्यंत थोडे लोक अशे आसा की बेश्ट्योच खबऱ्यो काडूंक भोंवतात. हांगा कितें जालां, शांतीनगरान कितें जालां, न्यू वाड्यान कितें जालां. सपोज लॉकडावन जाल्यार ह्यो गोश्टी घडच्यो ना. तेका लागून हांव रिक्वेस्ट करता, विनंती करता की लॉकडावन हे वास्कोन फाल्यांच्या भितर जावपाकूच जाय. ना एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हाका विचारपाक की तुमी म्हणटात की आमी आतां शांतीनगराची केस म्हणटाले, तुमी म्हणटात की आयसोलेटेड केसीस शांतीनगर सोडल्यार वास्कोच्या बाकीच्याय वाठारांनी ऑलरेडी मेळ्ळ्यात म्हणून. बरोबर. आणि दॅट इज द रिजन यू आर सेइंग देर शूड बी एटलिस्ट अ सिटी वायड लॉकडावन. सारकें. शांतीनगर हे नियर बाय आमचे मंगुरील आहा, तशेंच ते कनेक्टेड निवाड्या स्टेप बाय स्टेप केसीस मेळत आसा. तेका लागून म्हाका दिसता एकूच सोल्युशन हेजेर आसा, लॉकडावन. तुम्ही म्हटले की 3 दीस आमचे टेस्टिंग जावंक ना, ही गजाल सारकी आसा. जेन्ना ऑनरेबल सीएमान सांगलेले की टेस्टिंग 3-4 दिसा भितर कंप्लीट जातले, म्हाका सांगूंक दिसता की हांगा खंय तरी एडमिनिस्ट्रेशन कमी पडटा. म्हाका दिसता असले गोष्टी खंयच कमी रावपाक जायना. इतले दीस आमी, म्हाका दिसता इतले दीस आतां लॉकडावनाक ही 5th स्टेज खंय तरी बरें करता. गोवा गव्हर्मेंट, आमचो सीएम, हेल्थ मिनिस्टर बरें काम करता. आनी हे इतले आमी केलें आनी लास्ट मुमेंट म्हटल्यार खंय तरी 5th स्टेजीर आमी खंय तरी फाटीं उरता कशें दिसता म्हाका दिसता हे टेस्टिंग हे 3-4 दिसा भितर कंप्लीट जावंक जाय आसलें. जेन्ना सीएम आमच्या वास्कोन येयलो आनी तेणी आमकां एश्युरन्स दिलें की 3-4 दिसा भितर लॉकडावन आमच्या लॉकडावनूय जातलें आनी 3-4 दिसा भितर आमचें टेस्टिंगूय जातलें. हांव सांगूंक सोदता की ते टेस्टिंग जावंक ना.
कित्याक हेल्थ नादीप डिपार्टमेंटान बाबू, आय वॉन्ट टू टेक यू एंड यतीन बोथ ऑन दिस. म्हाका एक गजाल, आज जेन्ना हेल्थ सेक्रेटरीची प्रेस कॉन्फरन्स जाल्या, जी ब्रेकिंग न्यूज आमी कांय वेळा पयलीं दिल्या, तांणी इतली सांगलां आतां की सगळ्यांची टेस्टिंग मांगराचेर जावची ना, जांकां सिमटम्स दिसतात, जे वल्नरेबल आसात, मे बी सिनियर सिटीजन्स, सिनियर सिटीजन, प्रेग्नंट अशे कोणी, तितल्यांचेच टेस्टिंग जातलें म्हण. आर यू हॅपी विथ दीस न्यू डिसिजन? नंदादीप बाब, तुम्ही पयलीं सांगा, देन आय विल गो टू यू यतीन. म्हाका दिसता की सगळ्यांक टेस्ट करपाची गरज आसा. कित्याक जावं ती लोकेलिटी अशी आसा की तेंची फुडले दार जॉयन आसल्यार फाटल्या दाराक जॉयन आसा. म्हाका दिसता ह्या वाठारान हांव एटलिस्ट रिक्वेस्ट करता की मांगुरील जो आमचो आतां वॉर्डान ते जाल्यार त्या वॉर्डान तरी फूल तेंच्या फूल पॉप्युलेशनाक टेस्टिंग करपाची गरज आसा. यतीन, आर यू हॅपी आज जे डिसिजन घेतलां की जे तांकां सिमटम्स दिसतात तांकां टेस्ट करतले? एज अ कावन्सिलर, लोकल कावन्सिलर, पर्सन ऑन द ग्राउंड, तूं हॅपी आहा काय कितें? एब्सोल्युटली नो. हे जावपाकूच जायना फर्स्ट थिंग म्हटल्यार. पण जाला कितें, पयले 2-3 दीस तेंच्यांनी खऱ्यांनीच बरें काम केलें. पयलीं 200, मागीर अराउंड 370, 380 आणि मागीर 429. ऑलमोस्ट तेंच्यांनी 1000 लोकांक तेंच्यांनी टेस्ट केले. पण आमचे इट वॉज अनफॉर्च्युनेट की आमचे जे अर्बन हेल्थ सेंटराचे स्टाफ असलेले पळय न्हू, भितरले एक अराउंड 7 पीपल टेस्टेड पॉझिटिव्ह, आणि उरलेल्या स्टाफांक सगळ्यांक तेंच्यांनी होम क्वारंटाईन केल्ले आसा. दे डोंट हॅव मोर स्टाफ. सो तेंचेकडे आता त्रास जाल्लो तांकां ते टेस्ट सुरू करपाक. सो दॅट इज द रिजन मे बी दी हेल्थ सेक्रेटरी हॅज कम अप विथ दीस न्यू डायरेक्शन की ते फक्त कोणाक सिमटम्स तांकां चेक करतले. बट आय फील शी शूड हॅव अ रिथिंक ऑन हर डिसिजन. मांगूर एरियांतले, कंटेनमेंट एरियांतले म्हाका दिसता प्रत्येक मनशाक टेस्ट केल्ले, टेस्ट करपाकूच जाय. देर इज नो डाउट अबाउट इट. ओके यतीन, थँक्स. हांव लास्ट सावयो म्हऱ्या वता, कारण वास्कोचो विशय म्हाका दिसता सिरियस जायत आसा. बट त्याच बरोबर आय थिंक गव्हर्मेंट हॅज ऑल्सो टेकन डिसिजन. कांय डिसिजन्साची लॉजीक कळटा, कांय डिसिजन्साची लॉजीक कळना, अशी परिस्थिती आहा. सावयो, मडगांव परिस्थिती कित्याक? कारण 2 गजाली, आतां सिम्टोमॅटीक पेशंट्स मडगांव आसतले, असिम्टोमॅटीक शिरोड्या वतले. आय थिंक दॅट इज व्हेरी क्लियर नाव. सो मडगांव, एज फार एज बेड कॅपॅसिटी इज कन्सर्न, प्रिपेर्डनेस इज कन्सर्न, आनी टेस्टिंग किती परिस्थिती आहा? सर, ESI हॉस्पिटल मडगांव जे आता कोविड पेशंटाक दवरलेले आहा थिंगा 220 कॅपॅसिटी आहा. सो आता जो फिगर वाडला, सो आयज आमकां तिथे इन्फॉर्मेशन मेळना. सो मे बी टुमॉरो वील कम टू नो लायक कितले तेणी हिंगा दवरल्यात आनी कितले तेणी पोंडा व्हेल्यात ते, आनी ते आनी खूंय हॉस्पिटलान एडिशनल लायक पेशंटाक दवरपाक फॅसिलिटी हे करतले काय ते गमतले. तर आनीक इश्यू जो आज जाला तो की हांगासर फातोड्डा स्टेडियमा लागीं जायते जे मायग्रंट वर्कर्स आसले तेय बी आतां वचपाचे हे लायक ते गांवां वचपाक सोदतात. कित्याक चड करून वेस्ट बेंगॉल, ओरिसा आनी आमचे झारखंड. सो आयज सकाळीं एक ट्रेन घेतल्या आनी आतां सर न्हू, आतां म्हाका फोन येयलो की कितें तरी प्रॉब्लम जाला. कित्याक जेंकां फोनाचेर मेसेज येवंक ना ते पासून वर्कर आयला थिंगा. कित्याक तांकांय जाय जाता तितले बेगीन आपल्या गांवां वचपाक. कित्याक आतां तेय बी कितें गोंयांत केसीस वाडटा म्हूण. सो इवनिंग 7 o'clock सर आनीक ट्रेन वचपाची आहा ओरिसा आनी झारखंड. ओके सावयो, थँक्स अ लॉट. म्हाका दिसता बिफोर वी कंक्लूड दीस ब्रॉडकास्ट, आमचे बरोबर नगराध्यक्ष सुद्दां आशिल्ले मुरगांवचे, तांणी सांगलें नंदादीप इज स्टील विथ अस. बट वन मेजर ब्रेकिंग न्यूज दॅट इज कमिंग इन, आय थिंक अवर चीफ रिपोर्टर हॅज दॅट ब्रेकिंग न्यूज. इतली सगळी गजाली जाल्यात, इतली सगळे जाण टेन्शन काडटात. तुमी नंदादीपाची ओपिनियन आयकलें, यतीनाचें आयकलें. तांचे दे आर ऑन ग्राउंड, दे नो वॉट इज अ सिच्युएशन. But there is one major thing that is happening is from tomorrow, as decided, government is going ahead with relaxation of section 144. So फाल्यां सावन जरी देवळांनी, चर्चींनी, मशिदींनी निर्णय घेतलो की ते बंद रावतले, सरकाराचे बाकीचे ओपनिंग अपाचे जे शेड्यूल आशिल्लें ऑफ 8th June, government is going ahead with it. We have that order in our hand now. Laukik Shilkar, our chief reporter, has got that order in his hand. Laukik, read that order. Let people of Goa know what will be Goa of tomorrow. ऑर्डरीन रिस्ट्रिक्ट केला ते मेन्शन केल्ल्या, सो ते वाचून दाखयता हांव. मुवमेंट फॉर ऑल इंडिविज्युअल फॉर ऑल नॉन एसेन्शियल एक्टिविटीज बिटवीन 9 PM to 5 AM
हें आशिल्लें पयलीं. ऑल शॉप एस्टाब्लिशमेंट एक्सेप्ट एसेन्शियल आर बॅन फ्रॉम 9 PM to 5 AM. Gym, sports complexes, auditoriums, community halls, assembly halls, and similar places, bars, school, colleges, educational training, and coaching institutions, cinema halls, theater, swimming pools, social, political, entertainment, academic, cultural, religious function at other large congestion, casinos, river cruises, multiplex, consumption of liquor in public places, entertainment parks, spa, massage parlor, sale and consumption of पान, गुटखा and tobacco in public places. हे सगळे गजाली आयचे ऑर्डरीन पयलीं बॅन आशिल्ले, तितून ह्यो आतां बॅन ना तितून मॉल्स आमकां दिसना, तितून रेस्टॉरंट्स आमकां दिसना आनी तितून रिलिजियस प्लेसीस आमकां दिसना आयच्या ऑर्डरीन. So basically, Lokik, what you are saying is that in spite of all this, we are opening restaurants tomorrow, we are opening malls tomorrow. फक्त ज्यो गजाली सेंट्रल गव्हर्मेंटान ओपन करनाका म्हणून सांगल्यात तितल्योच गजाली आमी सद्याक ओपन करनात. अदरवायज टुमोरो इन वॉट एवर SOPs that will come, we are opening malls, we are opening restaurants and we are relaxing section 144 to that extent. Now, yeah, Loki, go ahead. कसल्याच प्रकारची लार्ज गॅदरिंग म्हणजे ती रिलिजियस असू, सोशल असू, पॉलिटिकल असू, ती ह्या ऑर्डरीन बॅन आसा. म्हणजे देवळांनी सुद्दां देवळां ओपन केली जाल्यार गर्दी करपाक मेळची ना, मोठे कसले सेलिब्रेशन वा आरती भजनां खातीर मोठी गर्दी करपाक मेळची ना, अशी ऑर्डर म्हणटा. I think इतल्याचें हांव थांबता. देर इज अ kind of contradiction that we are relaxing section 144. We are saying all non-essential shops and establishments should remain closed. But then we are opening up malls and we are opening up restaurants. I think that's a contradiction in itself. Either we should be very clear of why we are opening or we should be very clear why we are closed. But this is the order we have got. And thanks a lot everybody. Nandadeep, Yatin, thanks a lot for joining me on this broadcast. कारण तुम्ही उलयतात म्हणून म्हाका दिसता गोंयाक एक्चुअल वास्कोची परिस्थिती कळटा. वी विल कीप कमिंग बॅक टू यू. थँक्स फॉर टॉकिंग टू अस. थँक्स टू ऑल माय रिपोर्टर्स. यू आर ऑन फील्ड. You are taking a huge risk, but you are taking that risk so that people of Goa know what is happening. So thanks a lot to you all also. हांव इतल्याचेर थांबता. आमी सगळी ब्रेकिंग न्यूज आयच्या ह्या ब्रॉडकास्टा भितर कवर केल्यात. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.